रवींद्र भवन बायणा वास्को आमची ही सगळी टीम तुमकां स्वागत करता. आयज आमचे मदीं उपस्थित आसा ॲडव्होकेट अनिता थोरात, एक्स साऊथ गोवा झेडपी चेअरमॅन, आणि अभय भामयकर फ्रॉम रिबिल्ड इंडिया ट्रस्टचे चेअरमॅन, शांताराम पराडकर, रवळनाथ पेडणेकर, दिलीप काजळे, अंकुश चारी, दामोद कोचरेकर आमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर, आमचो सीओ बरेश नाईक आणि थिएटर मॅनेजर विदेश नाईक. आज तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण दिवपा खातीर आमी आज हांगासर आसात की गेली 2 वर्सां आमी एक पुरोमेताचे फेस्त करतात जे आमच्या मुरगांव तालुक्यात नासलें. ते अनिता थोरातान गेल्या वर्साय केले, ह्या वर्साय रिबिल्ड इंडियाचे अभय भामयकर यांच्यावर आमी करतात. कारण इतलेंच आसा की गोंयचे आमचे जे शेतकरी आसत किंवा गोंयचे जे प्रोडक्ट्स करपी आसात ताका लोकल फॉर वोकल हे नांव दिवन आमी करप. हे फाल्यां सुरू जातलें. तेजी डिटेल सगळे आमचे अनिता थोरात आणि अभयजी सांगतलेच. पूण रवींद्र भवन म्हणून आमचो प्रयत्न आसा कला, संगीत, आर्ट, कल्चर हेच्या बरोबर हेंय प्रमोट करप. आणि फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर आमी एक मत्स्यगंधा हे आमचे रवींद्र नाट्य आविष्कार ह्या उपक्रमा अंडर मत्स्यगंधा हे नाटक आमी हांगा सादर जातले. आणि हे नाटक सादर करपा खातीर आमचे बिचोलीच्यान सगळी महिलांची एक टीम आसा. जयेंद्र हळंकर तेजे डायरेक्टर आसात. हे नाटक 6 वरांचेर स्वतंत्रवीर सावरकरान जातलें. आणि त्याचबरोबर रवींद्र भवन ज्या पद्दतीन म्युझिक क्लासीस करता तेजो न्यू बॅच आमचो 8 जून 2026च्यान सुरू जातलो. आमचे कडेन तबला, हार्मोनियम, कथक, कीबोर्ड आणि वोकल अशे 5 क्लासीस जाता. जे डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चराचो सिलेबस आमी हांगासर ते भुरग्यांक आसता. त्याचबरोबर गांधर्व विद्यालयाच्या एग्जामीक आमी बसयता. आणि भुरग्यांक दनपारां 3 ते सांजचे 6 पर्यंत विकान 3दा एका भुरग्याक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा 2 वरां खातीर. आणि हेच्या खातीर आमकां डायरेक्टर आर्ट अँड कल्चरा कडल्यान बऱ्यापैकी आमकां शिक्षक दिल्ले आसात. आणि सकाळच्या वेळार जे सिनियर सिटीजन आसात तांकां सुद्धा एक ऑपॉर्च्युनिटी आसती. म्हणजे 50-60 वर्साच्या वयले सुद्धा आमचे कडेन तबला, हार्मोनियम, कथक, कीबोर्ड, वोकल शिकतात. हे आमी सगळ्या मुरगांव तालुक्याच्या जनतेक, विद्यार्थ्यांक, भुरग्यांक, पेरेंट्सांक विनंती करता की ॲडमिशन सुरू जाल्ली आसा. 30 मे पर्यंत लास्ट डे आसा. आणि हेका शुल्क जर आसा जाल्यार फक्त 100 रुपीज नॉमिनल आसा. आमचे म्युझिक क्लासीस AC आसा आणि वेल डिसिप्लिन्ड आसात. ह्या खातीर तुम्ही सगळ्यांनी जॉईन जावचे. तशेंच आमच्या ह्या फाल्यांच्या पुरोमेता फेस्ताचे इनॉग्रेशन सकाळी 11 जातलें. तेका तुम्ही सगळ्यांनी येवचे. 3 दीस 24, 25, 26 हे पुरोमे फेस्त आसतले. सांजचे 6 वरांचेर मत्स्यगंधा हे अजरामर नाटक आसतले जे सगळी महिला सादर करतले बिचोलीच्यान येवन. आता विनंती करता आमचे ॲडव्होकेट अनिता थोरात, एक्स चेअरमॅन साऊथ गोवा, हेने ह्या पुरोमेता फेस्ता बद्दल सांगचे. नमस्कार, हांव ॲडव्होकेट अनिता थोरात, एक्स चेअरपर्सन ऑफ साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत. आम्ही फाल्यासून म्हटल्यार 24 एप्रिल ते 26 एप्रिल पुरुमेताचो फेस्त हो ऑर्गनायज केलेलो आसा रवींद्र भवन हांगा. आणि हो आम्ही लास्ट इयरय केल्लो, गेल्या वर्सा केल्लो आणि आतांय करता आम्ही. आणि एव्हरी इयर कित्याक आमचे रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट इन असोसिएशन विथ आमचे रवींद्र भवन वी आर ऑर्गनायझिंग धीस प्रोग्राम. आणि आमकां हे सगळे ऑर्गनायज करपाक आमकां तेको दिलेलो आसा तो म्हटल्यार रवींद्र भवनाचे नवनिर्वाचित परत एक फावटी निवडून आयले चेअरपर्सन आमचे जयंत भाई. तसेच बाकीचे त्यांचे रवींद्र भवनाचे सगळे जे मेंबर्स असतात हांगा प्रेझेंट आसात. सो त्यांच्यानी खूप कॉपरेशन दिलेले आसा. आणि आमकां ही जी जागो दिलेली आसा ती फ्री ऑफ कॉस्ट दिलेली आसा. आणि हेतून जी महिला पार्टिसिपेट जातली पुरुमेताचो फेस्त, याचो अर्थ सगळ्यांक खबर आसा की येणाऱ्या पावसांनी जेन्ना भायर सरपा मेळना तेन्ना जी आमची मिरसाण असता, मागीर स्पायसीस असता, मागीर सोलां, नुस्तें, कोकोनट ऑयल ह्या सारखे ज्यो वस्तू असता जे पावसान मेळपा मातशे डिफिकल्ट जाता. अशा टायमार ह्यो वस्तू आता गरमीच्या दिसांनी त्यो वस्तू घेवपाक लागून आमी हो मुद्दाम फेस्त काडून हाडलेलो आसा. पहिली मडगांव, पणजी ह्या सायडीन जाताले, पण मुरगांव केन्ना जायनासलेलो. हो पुरुमेताचो फेस्त आमी 24 एप्रिल ते 26 एप्रिल करपाचो डिसायड केलेलो आसा. आणि हेतून चड करून आमची लोकल महिला जी आसात तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा. आणि हांव खऱ्यांनी आभारी आसा आमचे रवींद्र भवनाचे चेअरपर्सन आमचे जयंत भाई आणि सगळे त्याचे वांगडी, सगळे मेंबर्स, ज्यांच्यानी आमच्या महिलांक वोकल फॉर लोकल ही स्लोगन फक्त दवरली नासतना खऱ्यांनी आमच्या महिलांक खऱ्यांनी त्यांच्यानी तेको दिलेलो आसा. आणि तशेंच हांव आभारी आसा आमचे रिबिल्ड इंडिया ट्रस्टचे चेअरपर्सन अभय भामयकर, ज्यांच्यानी हो प्रोग्राम घडून हाडपाक आमकां खूप तेको दिलेलो आसा. कित्याक खंयची गजाल जी आसा ती सपोर्टा शिवाय जायना. आणि व्हडलो सपोर्ट आमकां रिबिल्ड इंडिया ट्रस्टान दिलेलो आसा. खऱ्यांनी आभारी आसा अभय भामयकर यांचे.
आणि हांव सगळ्या आमच्या गोंयकारांक सगळे आमचे जे लोकल लोक आसा तांकां सगळ्यांकडे मागता, सगळ्यांक अपील करता की आमची जी महिला जी खऱ्यांनी खूप त्रास काढून स्वतःच्या पायार उभे राहून स्वतःची एक अनावळ करपाक लागून 3 दीस तुमकां खबर आसा गरमी खूप आसा पण अशें असताना सुद्धा ही महिला 3 दीस आमच्या हांगा रवींद्र भवन हांगा दीसभर रावन तुमच्या खातीर बरे बरे वस्तू तेंच्यांनी हाडलेले आसा विजीट करपाचे तांकां सपोर्ट करपाचो आणि त्यांच्याकडे ज्यो वस्तू आसात ते जाता तितले चडान चड घेवपाचे जेणे करून ही जी महिला आसा ती फायनान्शियली सावंड जावपाक तांकां आमचो तेंको जातलो म्हणून फाल्यां ह्या कार्यक्रमाचे इनॉग्रेशन जे आसा ते 11 सुमार आसा आमचे रवींद्र भवन हांगा आणि ह्या कार्यक्रमाचे मुखेल अतिथी म्हणून आमच्या मदीं उपस्थित आसतले आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक जी तसेच आमचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर जी आमचे मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर जी आणि बाकीचे आमचे काउन्सिलर्स असे खूपशे लोक जे आमकां आधार दिवपाक फुडें सरलेले आसा हालींच तुम्ही पळयले आसा की नारी शक्ती वंदन बिलाक लागून खूप कितें कितें चालू आसा पण ही नारी शक्ती तशीच दवरी नासतना खऱ्यांनी ह्या नारी शक्तीक आमकां सपोर्ट करपाक जाय आणि ह्याचोच एक भाग म्हणून पुरुषताचो फेस्त हो आम्ही ऑर्गनायज केलेलो आसा सगळ्या लागीं मागता जाता तितले सगळ्यांनी चडान चड येवपाचे आणि 3 दीस रवींद्र भवनात बाकीचे हेरही कार्यक्रम असतात रवींद्र भवनाचे जे सदांच करतात ते त्या कार्यक्रमा वांगडा हे आमची जी महिला आसात तांकांही साथ दिवची आणि तांकांही तुम्ही विजीट करून उर्बा वाडोवपाची. अभय भामेकर, आय एम चेअरमॅन ऑफ रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट जो आगासाहेब लोकेटेड आसा. At the outset, म्हाका दिसता I should congratulate जयंतजी जाधव फॉर टेकिंग दीस युनिक इनिशिएटिव्ह. हातूंतल्यान अशें दिसून येता की फक्त आर्ट अँड कल्चर अशें आमी चडशें करून रवींद्र भवन म्हटल्यार वी ट्राय टू अटॅच इट टू आर्ट अँड कल्चर बट म्हाका दिसता सराना इज आंत्रप्रेनरशीप प्रमोट करप म्हाका दिसता ह्या दृश्टींतल्यान एक बरो पावल उखल्लेलो आसा आनी इन दॅट इट इज स्पेसिफिकली मोर फॉर वुमन. Advocate Anita Thorat has worked extensively with Rebuild India Trust previously. आम्ही गोवा स्टार वुमन अवॉर्ड म्हणून एक बरो व्हडलो कार्यक्रम केल्लो जातून CM सर वॉज दी चीफ पेट्रन, मॉविन सर वॉज इनवॉल्ड अशें करून एक बरी एक बायलांची मोठी टीम त्या कार्यक्रमाक जोडून घेतलेली आसा. सादारणशे आमी 100 आउटरीच प्रोग्राम गोंयभर केल्ले 35,000 बायलां तातूंत जोडली गेल्ली. सादारणशे एक 30 बायलां आनी चलयो हांकां आमी एक ऑनर केल्लो असो करून एक मोठो कार्यक्रम वुमन एम्पावरमेंटाच्या दृश्टींतल्यान आमी घेतलेलो. हो कार्यक्रम युनीक आसा. युनीक कित्याक ऑलरेडी अनिता थोरातान सांगलें आसा की हो फर्स्ट टायम दीस इज अ सेकंड एडिशन बट मुर्मुगांव ह्या तालुक्यान फर्स्ट टायम असो एक कार्यक्रम घेतलेलो आसा. दुसरे हाची सारकी युनीक गजाल म्हणजे सगळे तुम्ही पयला आसतले कोकोनट ऑयल, विनेगर, प्रॉन्स स्मॉल, फिश परा पूण हातून कितें आसा की दीस आर ऑल लोकल प्रोडक्ट्स आणि आता म्हाका दिसता इट इज अ हाय टायम दॅट गोवन प्रोडक्ट्स आर बींग प्रमोटेड एट अ नॉट ओन्ली इन गोवा बट आउटसायड गोवा ऑल्सो. त्या दृश्टींतल्यान म्हाका दिसता एक मोठो उपक्रम अनिता थोरात हांणी घेतलेलो आसा. फाल्यां दामू नायक सर येतले हांगा. म्हाका दिसता जेन्ना ते हांगा येतले तेन्ना कार्यक्रमाक एक वेगळो स्वरूप मेळटलो कित्याक खुबदां अशें म्हणटा की मुरगांव एक सायडीन पडटा पण फाल्यां जेन्ना दामू नायक सर हांगा येतलो दाजी साळकर तो ऑलरेडी लोकल MLA आसा ते जेन्ना हांगा येतले आनी हाका आपलो प्रेझन्स दाखयतले म्हाका दिसता की ह्या कार्यक्रमाची स्वरूपय हातून म्हणजे इट वील बिकम बीग. अनदर थिंग इज नेक्स्ट इयर रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट इज ऑल्सो प्लॅनिंग फॉर अ बीग इव्हेंट, इंटरनॅशनल इव्हेंट फॉर वुमन दॅट इज फर्स्ट इंटरनॅशनल पिंक फेस्टिवल ऑफ इंडिया. ह्यो फुडल्या वर्सा आमी आयोजन गोंयान जातलें पण हेडक्वॉर्टर वील बी समवेर इन जयपूर कित्याक पिंक म्हटल्यारूच आमी जयपुराक रिलेट करता आनी थंय खुबशीं अशीं बायलां आसा जी वी हॅव रीच टू अ हायट्स. सो तो फुडल्या वर्सा सादारणसो आमी जून जुलयान प्लॅन करता. सो ऑब्वियसली जयंत सरांचे मागीर अनिता थोरात हांचो ताका सपोर्ट ऑब्वियसली आय टेक इट फॉर ग्रांटेड. सो कार्यक्रम पयल्या फावटी जाता आमकां बायलांक प्रमोट करपाक जाय. सरकारूय बायलांक खूब प्रमोट करता. सो म्हाका अशें दिसता की खूब लोकांनी ह्या कार्यक्रमाक येवन आपलो सपोर्ट दाखोवचो आनी फक्त ह्या कार्यक्रमा पुरती लिमिटेड न रावता तांचे प्रोडक्ट आमी कशे स्केल करूं शकता. आमच्या कडेन अशी कॅपेसिटी आसा वेर वी कॅन टेक दॅट प्रोडक्ट आउटसायड, वी कॅन एक्सपोर्ट दॅम. अश्यो बायलां कडेन उलोवन तांच्या कडले तांकांय मातशें तांच्या लोकांनी एप्रिशिएट करचें अशें दिसता. रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट आणि रवींद्र भवन बायणा वास्को यांच्या जोड पावलान आमचे पुरुमेंताचं फेस्त 24 एप्रिल ते 26 एप्रिल पर्यंत 3 दीस आमच्या रवींद्र भवनाच्या आवारात जातले. आणि हे जाताना त्यांचं एक मेन उद्देश आहे. गेल्या वर्सा सुद्धा त्यांच्यानी फेस्त आयोजित केल्ले आणि ताका खूप प्रतिसाद मेळ्ळलो. तांकां लोकांनी खूप स्तुती केली की असो फेस्त आमच्या वास्को मुरगांवात पहिलंच जाता
आणि आमी सुरवात केल्लेली आसा आणि ह्याच्या फुडें सुद्दां आमी अशेंच फेस्त करीत रावतले जेणे करून आमच्या स्थानीक बायलांका चड प्रमोशन मेळटलें, तेंचे गुड्स तेंचे सामान आसा तांकां सुद्दां मार्केट मेळटलें आणि हे रवींद्र भवनाचो एक उपक्रम आहा की असल्या लोकांका असल्या कार्यक्रमाक चड फुडाकार दिवन फुडें हाडपाचें. आणि त्याच बरोबर सांगपाचें म्हटल्यार आमचे 24 तारखेक म्हटल्यार फाल्यां संगीत मत्स्यगंधा हे नाटक आसा. हे नाटकाचें वैशिश्ट्य म्हटल्यार हे ड्रामा साई कला मंडळ सांगोळडा बार्देस थंयसरले आसा. हे जयेंद्रनाथ हळदणकर म्हणून एक बरो डायरेक्टर, गोंयचो टॉपमोस्ट डायरेक्टर, तेणी ते डायरेक्ट केल्लेले आसा. आणि ह्या नाटकाचे वैशिश्ट्य म्हटल्यार हे फूल टीम आसा ती बायलांची आसा आणि हे बायलांनी केल्लेले आसा. हांव ह्या निमतान अशें सांगूंक सोदता की हे पुरुमेंताच्या फेस्ताक लागून लोकांनी खूब प्रतिसाद दिवपाचो, पण त्याच बरोबर ही कला सुद्दां पळोवपा खातीर त्या निमतान हे नाटकाकय सुद्दां लोकांनी आकर्शीत जावपाचें. हांव परत एकदां अपील करता की वास्कोच्या मुरगांवच्या लोकांका हे पुरुमेंताच्या फेस्ताक सगळ्यांनी प्रतिसाद दिवपाचो आणि हे सक्सेस करपाचें. त्याच बरोबर हे नाटक सुद्दां पळोवपाची एक संदी मेळलेली आसा ती वगळोवपाची न्हू, सगळ्यांनी ताचो लाभ घेवपाचो. आमचे रवींद्र भवन बायणा ह्या बाबतींत सगळ्या बाबतींत फुडाकार घेत आसता आणि ह्याच्या फुडें सुद्दां अशेंच घेत आसतले. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.